15 दीस हांव ओगी रावले आनी एक्शन घेता 15 दीस जाले तरी आमच्या चेअरमॅनाने मनाने आमकां परत कॉन्टेक्ट केलो अजून तेमी कांयच एक्शन घेतला म्हणून ताका लागून आमी आज जाप विचारपाक जो आमचो म्युनिसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेटर आसा ताका आमी विचारपाक जाप दिवपाक विचारपाक आयिल्ले बाबा ही परिस्थिती हांवें कित्याक केली काय म्हण पण ताका आमी विचारता तेजे उतर कांय कसली सारकी उत्तर ना अपोटो म्हणटा सगळे जाग्यार घालता म्हणून जाग्यार आतां 15 दीस जाले अजून ताणें जाग्यार घातला आज थंय पब्लिके पसून वचपा सारकी परिस्थिती ना कित्याक अशेंच आमकां तुमकां काणकोणा खबर आहा किडनी पेशंट जाल्ले आसात म्हणजे 200च्या वयर पेशंट आसात आनी आतां ह्या घाणीन फाल्यां मॉस्किटो तयार जावन आमगे मलेरिया वाडोवंक शकता डेंग्यू वाडोवंक शकता जॉन्डिस वाडोवंक शकता कितल्या प्रकारची रोगराई वाडोवंक शकता पण तेंची हांकां कांय सोय सुद्दां ना आमगे सरकार सांगता मागीर मुख्यमंत्री सांगता प्रेसिडेंट सांगता क्लीन दवरात पण हे जे ऑफिसरांक नेमलात तेंची ड्युटी आसता ही सरावंडींग पालिका क्षेत्रांतली सरावंडींग जावं जे जागे आसात ते फिशरमॅनाचे जावं आनी कितें वेंडर्साचे ते क्लीन दवरप आसा पण ही हांगा फेल जाल्ले आसात ही काणकोणची म्युनिसिपालिटी जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन आयसान फेल जाल्ली आसा ताका लागून ही परिस्थिती हांगा वाडत जाल्ल्या भयानक आसा हेच समज ते साम्राज्य आनी 15 दीस उरल्यार ह्या बायलां हांगा येवपाक मेळपाचें जावपाचें जावं ते तेंची हेल्थ डिटोरायज जावंक शकता पाड जावंक शकता ताका लागून आज आमी मागणी केल्ली आसा ही ताबडतोब हांगची जी परिस्थिती आसा ती 2 दिसां भितर निवळ करून दिवची म्हण आतां तेंची आमगे म्हणजे ऑफिशियल म्हणजे कॉन्क्रीट कमिटमेंट दिली म्हणजे अशें तोडीत उत्तर दिल्लें दोनी आमकां कमिटमेंट दिल्ली आसा त्या कमिटमेंट आतां ओगे भाशेन आमचें आंदोलन फाटीं घेतलें आसा हे बी तुमी काणकोणच्या पत्रकार भावांनी हे उजवाडा आयले पण हे नजरे आयला नाजाल्यार कोणाक कळनासलें तुमचे तुमी त्या व्हिडिओग्राफींतल्यान पेनांतल्यान तुमी उजवाडा हाडले ताका लागून हे दोळे उगडी जाला नाजाल्यार कोणा दिसना आमगे त्या आमदाराचो कांय दिसपा ना ताका फक्त आपल्या एक शाळा संघटना लोकोत्सव भाजी उत्सव आनी रिजर्वेशन त्या शिवाय कांयच पण गेलना म्हणटले आतां तुमी जागृत आसा म्हण हे विशय कितें सुट्टात म्हणल्यार एक गांवांत जेन्ना गोंयांत एक आमी बिचीस ग्रीनरी आनी आमच्या एक नुस्त्या खातीर फेमस आसा पूण जेन्ना आज पळोवंक गेल्यार आमच्या नुस्तेकार भावाक जी जाय ती फॅसिलिटी कांयच मेळना आमच्या सीएमाच्या बर्थडे दिसाक एक तेमी बीजेपीच्या युवा मोर्चा तेमी एक सेल्फी प्रोग्राम केल्लो आनी त्या सेल्फी प्रोग्रामाक आमी डायरेक्टली तेमी डेव्हलपमेंट कितें जालां तेमचें कितें बरें कितें केलें आसा ते फोटो काडून घालपाक लायिल्ले पूण त्याच दिसाक आमी हांवें ह्या मार्केटाक फोटो काडून ताका अनसक्सेसफूल म्हणजे तो फेल्युअर म्हणून तेगेले थंब घालून सेल्फी काडिल्ली आयज वायट दिसता आज हे पळयतना एक वायट दिसता कित्याक आज आमचे नुस्तेकार भावाक आज रस्त्यांनी बसोवंक पडटा आमच्या आवयक जी आपल्या पोटा खातीर भायर सरोन येता ते गोंयन भायर सरोन येता तेमकां ते सत्री घेवन रस्त्यान बसोवंक पडटा आज जी आमच्या गव्हर्मेंटा कडच्यान दिता आसली ती फॅसिलिटी कांयच मेळना आमचो आमदार म्हणटा आपूण सिनियर लिडर म्हणून तेमचे कार्यकर्ते उलयताय पूण जेन्ना सिनियर लिडर जाल्यार सिनियर जेन्ना वयर गव्हर्मेंट आसा तो बीजेपीचो आसा जाल्यार आज आमच्या काणकोणा डेव्हलपमेंट म्हणटा तें नांवाचें जालें कितें फक्त डेव्हलपमेंट कितें आपले स्वताचे धंदो आपली स्कुलां आपले गांवाचे आज आमचे काणकोण मार्केट जी काणकोण एरिया जी चावडी म्हणटा ती मेन एरिया आमची तितून डेव्हलपमेंट कितें जाल्लो आसा जे रोहीन भवन बांदले तेजी 2 दिसांनी कंडिशन कळ्ळें की तें गळटा आज म्युनिसिपालिटीची हालत सेम फावंडेशन स्टोन घायलाय ग्राउंड पेंडींग दवरला आज हांव आमच्या आमदाराक एकूच मेसेज दिवंक सोदता आमच्या नुस्तेकार भावा फुड्याक आनी आमच्या काणकोणकाराच्या हेल्था फुडें खेळनाका आज जे मार्केटान गेले ती हालत पळोवपाची ना आज आमचे काणकोणची भाव त्या मार्केटांतल्यान नुस्तें व्हरतात तीच आमची नुस्तेकार भयण्यो तितून नुस्तें विकताय थिंगा आज पयल्या किडी पडला इतली बॅड कंडिशन आसा हांव एकूच आमच्या आमदाराक आमच्या नुस्तेकार भावा फुड्याक आनी आमच्या काणकोणकाराच्या फुड्याक हेल्था फुडें खेळनाका आयज थोडे आमचे काणकोणचे तुका आयिल्ले फुड्यान ते काँग्रेसचे दॅट यू सी ते दे अग्री मी दॅट काणकोणकार सो थोडे आयिल्ले सो ते त्या प्रमाणे थिंगा एक फॅक्च्युअल स्टेटस जो आसा फीश मार्केटाचो ताका सांगले कडेन आसा फीश मार्केटाचो ऑलरेडी टेंडर जावन आनी ताका सिन्स एक सिंगल टेंडर जावचो म्हणून आमी कमिटी आसता वर्क कमिटी ते कमिटीज घालून थंय एप्रूव जावन सीएमान फायल एप्रूव बी जाले कडेन आसा आनी विथीन 7 days आमी हे काम जे आसा पळय न्ही हे काम चालू करपाक आसा फॉर शिफ्टींग ऑफ द जे 37 आमगे लेबर्स हे आसा वेंडर्स तांकां आमी शिफ्ट करपाक आसा आनी आमी प्लेस आयडेंटिफाय करून शिफ्टींग प्लॅन रेडी आसा आमचो आमी व्हेजिटेबल वेंडर्स जी मार्केट आसा तेच्यान थंगा नाजाल्यार आमची न्यू बिल्डिंगे फाटल्यान प्लेस आसा ताका आमी थिंग शिफ्ट करतले आनी जे वर्कर्स आसा हे काम न्यू बिल्डींग बांदपाचें तितून 3 गोश्टी आसा एक म्हणल्यार एक्जिस्टींग जी ओल्ड पाडेची स्ट्रक्चर आसा ती डिमोलिशन करपाची न्यू बांदपाची आनी थर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज यू मस्ट बी अवेर की ते सगळें वेटलँड ते उदक जें आसा पळय गटाराचें थंयसर ते सोक जायना आमी सोकपीट बी आसा हांगा पूण ते सोकपीट तो भरोवन उरता भितर ते एब्जॉर्ब जायना उदक जमनी जमीन आसा ती सामकी ती उदकाची
तितून उदक एक 2 मिटराची तुमकां पांय मारल्यार उदक मेळटलें अशी ती जमीन आसा. सो तेका लागून जो ETP जो एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट हेजे बरोबर येता, हे स्पेशलिटी ह्या प्रोजेक्टाचो. आनी हो प्रोजेक्ट आसा तो 3,25,00,000 आनी ही फायल ऑलरेडी गव्हर्मेंटान एप्रूव्ह बी केले कडेन आसा. आतां लेटस्ट स्टेटस आयचो आतां हे कडेचो. आनी विथीन 7 days आमी हें काम आसा पळय न्ही तो प्रोसेस सगळें आमी कंप्लीट करूं. हेचें फावंडेशन स्टोन ह्या म्हयन्या भितर जाता. काणकोणच्या नगरपालिकेचेर आज काँग्रेसच्या जना भंडारी आणि ताच्या जवळजवळ 100 सांगात्यांनी आज मोर्चा हाडलो. काणकोण नगरपालिकेच्या क्षेत्रा भितर चावडी ह्या भागात नुस्त्याचें जे मार्केट आहा थंय अक्षरशः किडी पडल्या असो एक रिपोर्ट आमच्या दैनिक टीव्हीचेर गोमंतक टीव्हीचेर प्रसिद्ध जाल्लो. गेल्ले 15 दिसां खातीर जेन्ना पळय हो रिपोर्ट टीव्हीचेर दाखयलो की अक्षरशः किडी पडल्या म्हणून, ताजे नंतर सुद्दां त्या काँग्रेसच्या जना भंडारीचे तांचे म्हणणे असले की कांयच निवळ जालो ना. हांगा अक्षरशः रावप म्हणल्यार डेंगू मलेरिया ह्या सारकी घाण जावप. ताका लागून आज काँग्रेसच्या वर्करांनी काणकोण नगरपालिकेचे एडमिनिस्ट्रेटर शंकर गांवकर हांकां घेराव घातलो आनी ताका जाप विचारली तर कितली दिसां भितर हे निवळ करतलो. ताणें आपल्या जापेन सांगलें 7 दिसां भितर नवी टेंडर जातलें आनी त्या नंतर ह्या नगरपालिकेच्या ह्या भितर जे पळय फीश मार्केटांक ज्यो बायलो बसता तांकां वेगळे कडेन सुवात दितले. ह्या खातीर काणकोणचो आमदार आनी गोंयचो मंत्री क्रीडा मंत्री रमेश तवडकर ह्या खातीर हें ताबडतोब जावचें अशें प्रयत्नशील आसा अशें ताणें त्या वेळार सांगलें. पूण जना भंडारी आनी काँग्रेसच्या लोकांचें समाधान जालें ना. तांणी घोशणा दिल्यो आनी तिडक उक्तायली आनी बेगोबेग काणकोणचें फीश मार्केट ताबडतोब निवळ करपाची एकमुखी मागणी केली. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार.